रोहन खंवटे जे परवरचे आमदार आसात त्यांच्यो इलिगल एक्टिविटीज म्हणजे ते तत्वज्ञाना व्हडलीं सांगतात लोकांक. खरो शाणो जर आसलो जाल्यार तेणी फाल्यां आमकां उत्तर दिवपाक जाय आसलें. मामरेक तेंच्यांनी पळयतकच तेंच्यांनी मामरेच्या घाताक घट्ट धरलो आनी ताका सांगलें की तूं जी प्रेस कॉन्फरन्स आपल्या विरोधी घेतल्या आपल्याक वळखता मरे तूं काय म्हणून, तुका आपण कितें तें दाखयता. अशा तरेची दादागिरीची भाशा ही रोहन खंवटे तांचे कडेन उलयलो. हाताक घट धरले तेंच्या. मामरे 70 वर्साचे आनी रोहन खंवटो हेकाय सोबाना आनी त्यामुळे तेंच्यांनी हाताक घट धरलो आनी हात तेंचो झिटकारलो. फुडें वयतकच ते परतून फाटल्यान सरले आनी परत तांकां सांगलें की तुमच्यो प्रॉपर्टी ज्यो आसा तुज्या आवय बापायचे ते प्रॉपर्टी हांव कितें आहा तें पळयता म्हणून अशा तरेची धमकी ही रोहन खंवट्यान तांकां दिल्ली आसा. आनी त्यामुळे ह्या गोश्टीचो हांव हांगा भारतीय जनता पार्टी म्हणून निशेध करता. कारण गेली 2 वर्सां जेव्हा रोहन खंवटे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आसले, जेव्हा डॉक्टर प्रमोद सावंत हे गोंयचे मुख्यमंत्री जाले, अशा वेळाचेर सुद्दां तेंची दादागिरी चालू आसली. पण एका वेळाचेर जेन्ना तेंच्या लक्षान आयलें की हाची दादागिरी ही भरपूर जावपाक लागलेली आसा आनी त्यामुळे निर्णय घेतलो पार्टीन की तांकां ह्या मंत्रीपदांच्यान काडून उडोवचें. आनी म्हणून आज जें फ्रस्ट्रेशन आसा रोहन खंवट्याचें हें केवळ मंत्रीपद नासल्यामुळे फ्रस्ट्रेशन आसा आनी त्यामुळे ते नाका ती दादागिरीची भाशा ही करपाक लागलेले आसात. ही भाशा भारतीय जनता पार्टी खपोवन घेवची ना. रोहन खंवटेक अटक केल्ल्यान काँग्रेस आनी हेर विरोधक एकठांय जाले. तांणी मामरेक अटक करची म्हूण मागणी केल्या. After the session, we were just going and having a casual out. त्यांना बाप मामरे अगेन केन तो म्हणजे कितें काढले रे काय म्हणजे बरें कितें काडपाचें मरे म्हणलें. तरी LIC प्रिमियम उरला, इन्शुरन्स प्रिमियम उरला ते म्हणलें चेक करात. त्याचं नॉर्मल आणि वी वॉक्ड एंड इट्स अ वॉकिंग थिंग, नॉट इवन स्टॉपिंग. हेच करून आमी सकयल देंवले आनी वी हॅव वॉक्ड आउट. I understand at 9 o'clock there was a press conference of BJP, but they decided to say that it's an assault and हांवें कितें मारिल्लो कितें केल्लो ताजो आवाज तरी येवंक जाय आशिल्लो. इट वॉज रायट आउटसायड द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस. लकीली फॉर मी देवा भशेन राणेबाब बरोबर आशिल्लो. Just putting false complaints. We are not living in Portuguese time. And in the precinct of the house, as a breach of privilege, the man should be put behind bars. खरें म्हणल्यार स्पिकरान जेन्ना कोणाची कंप्लेन आयली पुलिसेची, स्पिकरान सांगपाचें की आपल्याक इन्क्वायरी करा आनी रिपोर्ट दिया. आनी इन्क्वायरी केल्ली जाल्यार बाब प्रताप सिंग राण्यालो स्टेटमेंट रिकॉर्ड केलो जाल्यार सारकें कळटा आशिल्लें खरें कितें आनी फाल्स कितें. We are going by the constitution of the country. You cannot allow individuals to get into the house. आणि ताजेर राती 1:30 वरांपर्यंत एक्शन जाता आणि आमच्या आमदाराक भितर म्हणटा. हाजे वयल्यान लोकशाही खंय पावल्या हे आमी ठरोवपाची आवश्यकता आसा. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी. बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांनी परवरे रोहन खंवटे आड निदर्शनां केली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.